नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार म्हणून विरोधकांचो आरोप. आता सरकारा कडल्यानूच आंकडे जाहीर. विरोधकांच्या दाव्यात तथ्य. गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. सत्तरीतले लोकप्रतिनिधी वाघ संरक्षित क्षेत्राचेर लोकांची करता दिशाभूल. काँग्रेसीच्या अमित पाटकराचो आरोप. मांद्रे आशवेच्या रस्त्याची फोंडकुलां पडून जाल्या चाळण. रस्त्याची सामकीच जाल्या अवतिकाय. सरकारान गाडयो घेवपाक सबसिडी दिवन लेगीत इलेक्ट्रीक व्हेहिकलांकडेन गोंयकारांची फाट. केरा सुरक्षा विमो येवजणे वरवीं रेंदरांचो 5 लाखां मेरेन विमो. सरकारान अधिसूचित केली. रेंदरां खातीर खासा येवजण. आनी अंबाजी फातोर्डा मनशाचो हात सापडिल्ल्या सुवातेची आमदार विजय सरदेसायान केली पळोवणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयचे भाजप सरकार हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जाला म्हणून विरोधक आरोप करीत असतात. सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यावळीचेर सरकारान वट्ट 12 कोटी रुपया मोडल्या. जाल्यार एका दिसाच्या शपथविधी सुवाळेचेर सरकारान वट्ट 5.5 कोटी परस चड पयशांचो चुरडो केला. सरकाराचेच सामान्य प्रशासन खात्याचे आंकडे हे सांगतात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाचे कडेन आशिल्ल्या सामान्य प्रशासन खात्यान सरकारी कार्यावळीचेर मोडिल्ल्या खर्चाचो तपशील जारी केला. तातूंत सरकारी येवजण्यो आनी हेर गजाली लोकांचे दारा मेरेन पावपाचो दावो करपी सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यावळीचेर सरकारान 12 कोटी रुपया परस चड मोडल्यात. ताचो अपेक्षीत खर्च आशिल्लो 12 कोटी, मात प्रत्यक्षात मोडल्यात 12 कोटी 43,87,411 रुपया. हे 12 कोटी परस मायज पैसे सरकारान खंय खंय मोडल्यात ते आतां आमी पळोवया. सरकार तुमच्या दारीचेर 12 कोटींचो चुराडो. थळ राम मंदिर विद्यालय कोलवाळे 2 कोटी 46,148 रुपया. सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय काणकोण 37,51,801 रुपया. शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवचल 9,32,622 रुपया. श्री कमळेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय कोरगांव 31,08,120 रुपया. CES महाविद्यालय कुंकळे 30,76,403 रुपया. MES कॉलेज जुवारीनगर 29,32,443 रुपया. रवींद्र भवन साखळी 40,30,145 रुपया. ग्रीन रोजरी स्कूल दोनापावल 31,08,120 रुपया. सामाजिक भलायकी केंद्र कुडचडे 31,11,803 रुपया. सेंट थॉमस उच्च माध्यमिक विद्यालय हळडण 31,08,120 रुपया. शिरोडा बस स्टँड 31,11,803 रुपया. हे जाले सरकार तुमच्या दारी इव्हेंटाचे. जाल्यार 2022 नवे सरकार स्थापन जाले उपरांत मुख्यमंत्री आनी हेर मंत्र्याच्या शपथविधी सुवाळ्याचेर सरकारान वट्ट 5 कोटी 57,28,981 रुपया मोडल्यात. ते फाटोफाट राजभवनात उरिल्ल्या मंत्र्याचे शपथविधी सुवाळ्यात सरकारान 11,34,000 मोडले. सरकाराचे 100 दीस पुराय जाल्ल्याचे सुवाळेचेर 8,45,824 रुपया मोडल्यात. शपथविधीचेर 5 कोटी परस मायज खर्च. मुख्यमंत्री शपथविधी सुवाळो 5 कोटी 57,28,981 रुपया. हेर उरिल्ल्या मंत्र्याचो शपथविधी सुवाळो 11,34,000 रुपया. सरकाराचे 100 दीस पुराय जाल्ल्याचो सुवाळो 8,45,824 रुपया.
एके वटेन विरोधकां कडल्यान जावपी इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकाराचो आरोप आनी दुसऱ्या वटेन सरकाराच्याच सामान्य प्रशासन खात्या कडल्यान आयिल्ली खर्चाची आंकडेवारी. ही आंकडेवारी पळयत जाल्यार विरोधकांचो आरोप कोणूच न्हयकारूंक शकना. ही जाली फक्त सरकार तुमच्या दारी आनी सोपुतविधी सुवाळ्याच्या खर्चाची आंकडेवारी. ताचे भायर कितलेशेच कोटी रुपया सरकारान हेर इव्हेंटाचेर मोडल्यात. सरकार करता इव्हेंट आनी शेतकार मागता सबसिडी खातीर भीक अशी सद्याक गोंयांत परिस्थिती. हाकाच म्हणटात प्रमोदा अजब तुझे सरकार. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर समीप नार्वेकर. सरकार लोकांच्या मनात भय निर्माण करपाचो यत्न करता. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान असो आरोप केला. वाघ संरक्षित क्षेत्र राखीव जाल्यार म्हादयचो प्रश्न आपोआप सुटाव जातलो. तरी लेगीत सरकार वाघ क्षेत्राक विरोध करीत कोर्टान कोट्यांनी पयशे मोडटा अशें पाटकराचें म्हणणें. जे 10,000 लोक डिस्प्लेस जातले, 15,000 लोक डिस्प्लेस जातले अशें एक भयाचे जे एटमॉस्फियर आनी वातावरण जे पळय स्प्रेड केलां तें म्हाका दिसता चुकीचें आसा. वी ऑल्सो रिस्पेक्ट की थंयचे जे लोक रावतात, लोकवस्ती आसा, थंयचे जे ट्रायबल लोक आसात, तांचे प्रोटेक्शन, तांचे लँड रायट्स, तांची शेती, तेंची भाटां प्रोटेक्ट करपाचे वी ऑल्सो फील दॅट. कोर्ट म्हणटा की गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियलांनी जो प्लॅन सबमीट केला फॉर टायगर रिझर्व तातूंत ऑलरेडी हाय हॅबिटेशन एरिया हॅज बीन एक्सक्लुडेड. सो हाज्या वयल्यान कितें सिद्ध जाता की हे जे पळय लोक प्रतिनिधी निवडून आयल्या ते खंय तरी लोकांक मिसगायड करता. आणि क्लियर कट हायकोर्ट इज सेइंग दॅट गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शूड रन अ कॅम्पेन की ह्या शेड्यूल्ड ट्रायब आणि अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जे लोक थंय रावता पळय की तांकां हें सांगचें म्हणून. तें सरकार करपाक रेडी ना. कोर्ट सांगता की जे शेड्यूल्ड ट्रायबाचे जे रायट आसात ते विदाउट एफेक्टिंग ऑर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स they have to be protected and that has to be done by the state government. And very important point, now this point, why High Court has taken this point is jenna 70 भागान jenna 4 tiger jenna मारले थंय लोकांनी jenna 4 tiger मारले, then that matter went to court has taken that into consideration and basis this judgment has come. Now in that judgment if you see, कोर्ट has categorically said की ते स्टेट गव्हर्नमेंट should have compensated. समज जर टायगरांनी येऊन जर थंय लोकांची शेतां भाटां जर वाट लायिल्ली जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंट should have compensated those scheduled tribes or those forest dwellers who are there in that area. तर वाघ मारपाचो पाळीच येवची नाशिल्ली. मांद्रे आशवेच्या रस्त्याची सामकी चाळण जाल्या. पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक ताचो बरोच त्रास जाता. फोंडकुलां पुरवची म्हणून थळाव्यांनी आमदार तशेंच पंचायती कडेन मागणी केल्ली, मात ताचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून सरकारान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें आनी रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सरकारचे भौशीक बांदकाम खाते जागृत आसा काय ना हे जर पळोवपाचें असले जाल्यार आशवे मांद्रे ह्या मुखेल रस्त्यार येवचें पडटलें. आयज आमी ह्या रस्त्या वयल्यान येता वयताना व्हडा प्रमाणान ह्या रस्त्याक खड्डे पडलेले आसा. खड्डे बुजोवचे ह्या खातीर थळाव्या लोकांनी सरकारा कडेन मागणी केली, आमदारा कडेन मागणी केली, पंचायती कडेन मागणी केली, पूण ह्या मागणी कडेन आयज मेरेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान ह्या रस्त्यांची वायट स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सरकारान आनी भौशीक बांदकाम खाते रस्ता विभागान ह्या रस्त्याची डागडुजी करची आणि परतून अपघात जावन जे दुचाकी चालक जखमी जातात तांचेर नियंत्रण हाडचे अशी ह्या माध्यमातून आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. प्रदूषण उणें जावचें म्हणून इलेक्ट्रीक व्हेकलांक गोंय सरकारान EV पॉलिसी चालीक लावन प्रोत्साहन दिलें खरें, मात ह्या येवजणेक गोंयकारांनी फाट दाखयल्या. विधानसभेत मेळिल्ल्या लेखी जापे प्रमाण अजून मेरेन गोंयांत फक्त 11,297 गाडयांची येरादारी खात्या कडेन नोंदणी जाल्या अशें कळटा. गोंयांत अजून मेरेन फकत 11,297 गाडयांची येरादारी खात्या कडेन नोंद.
ई व्हेकलात 9,729 मोटरसायकल, 87 थ्री व्हीलर, 1,366 कार जाल्यार 117 सिक्स व्हीलर आणि 8 व्हीलराची नोंदणी. महत्वाचे म्हणल्यार सबसिडी दिवन लेगीत इलेक्ट्रिक व्हेकलांकडे गोंयकारांची फाट. जाल्यार प्रदूषणाक घातक थारपी 15 वर्सां आदल्यो एकूण 2,19,921 गाडयो स्क्रॅपाक आयल्यात अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन हांणी एका अतारांकीत प्रस्नाक दिल्ल्या लेखी जापेत दिल्या. हाचे वेल्यान इलेक्ट्रिक गाडयो घेवपाक गोंयकारांकडल्यान फावो तसो प्रतिसाद मेळना हें स्पश्ट जाता. इलेक्ट्रिक व्हेकलां चार्ज करपाक लागपी चार्जिंग पॉयंट तशेंच गाडयांची मायलेज, गाडयेची क्षमता, लाखा परस चड दरान आशिल्ली किंमत ह्या सगळ्या कारणां खातीर लोक अजुनूय इलेक्ट्रिक व्हेकलांक घेवपाक फाटीफुडें जातात. सरकारान ईव्ही व्हेकल चालीक लावपाक सबसिडी दिली आनी उपरांत मदींच बंद केली. मात मागणी जाल्या उपरांत आतां परत ई व्हेकल घेवपाक सवलत दिवपाक सरकारान सुरूय केला खरें, मात गोंयांत ईव्ही व्हेकलाचो फुडार अजून तरी स्पश्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान रेनेर तशेंच नाल्लांचो वेवसाय करपी मनशां खातीर तांच्या पिकावळीक खासा विमो कवर अधिसूचीत केला. गोंयच्या पारंपारीक वेवसायांत रेनेरांचो आस्पाव आसा. काळा प्रमाण आतां रेंदेरांचें प्रमाण उणें जावपाक लागलां. ताका लागून रेंदेरांच्या वेवसायाक उर्बा तशेंच मजत दिवपाच्या हेतान ही येवजण सरकारान चालीक लायल्या. रेनेर तशेंच माडाच्या भाटाक सरकार 5 लाख मेरेन फुकट अपघाती विमो कवर दितली. येवजणे खाला दर वर्साक 1,000 नाल्ल पाडपी रेंदेराक मेळटलो विमो. केरा सुरक्षा विमो ह्या येवजणे खाला मेळटलो विमो कवर. नाल्ल उदरगत मंडळा वरवीं सरकार चालीक लायतले विम्याची येवजण. गोंयांत नाल्ल हे प्रमुख पीक म्हूण पळयतात. गोंयच्या सच्च्या जेवणात नाल्लाचो उपेग जाता. तशेंच हेर धार्मीक विधीक लेगीत नाल्ल श्रीफळ म्हूण वापरतात. पयलीं परस नाल्लाचें उत्पादन हालींसराक उणें जालां. ताका लागून हेर राज्यांतल्यान लेगीत नाल्ल आयात करचे पडटात. नाल्लाची पिकावळ उत्तर गोंया परस दक्षिण गोंयांत चड आसा. नाल्लाच्या उत्पादनात वाड जावची तशेंच पारंपारीक वेवसायांत आशिल्ल्या रेनेराक विमो मेळचो म्हूण सरकारान ही येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अंबाजी फातोर्डा हांगासर मनशाचो हात सापडिल्ल्या सुवातेचे आमदार विजय सरदेसायान भेट घेतली. कुशिल्ल्या अवस्थेत मनशाचो हात सापडप ही एक धक्को दिवपा सारकी गजाल. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था काबार जायत चल्ला तशेंच गुन्यांवकारी घडणुकांचें प्रमाण लेगीत वाडपाक लागला. देखून हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सोमारा हो विशय विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो अशें आमदार विजयान सांगलें. It's a shocking incident which I think is part of a new spate of crimes happening in Goa which are very strange. एक हात मेळटा, बॉडी मेळना, मिसिंग पर्सन रिपोर्टान कोण वचून मनीस ना. I don't know what this is about. I'm going to raise this in the house tomorrow. हांव असेंब्लीन हें काडटलो आनी हांव मागता सरकारा कडेन मे बी these things are happening because there's a collapse of law and order. फातोर्डा मतदारसंघ बाय एंड लार्ज पीसफूल. अशें मेजर क्रायम हांगा जायना. कोणाक हाडून हांगा उडयलो काय अशें कितें ओनली hunches at this time. There is no clear evidence of some wrongdoing or whether it is a hospital there, whether it's a murder. आता कळना, but I will raise this in the assembly tomorrow. I want an answer for this because this is shocking for the people of my constituency. त्यांचे ट्रॅफिक सेल अंडरस्टँड ते आज 100% आहा. हे सगळे इश्यूज वन अंडरस्टाफ प्लीज आनी ब्रेकडावन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा म्हणून हांव फाल्यां हो इश्यू असेंब्लीन रेज करता. गांवा भायल्या लोकांचो वाडिल्लो आंकडो, सारमानस पिळगांव बायपास रस्तो आनी हेर कांय विशयां वयल्यान पिळगांव पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. घरा बसपाची पाळी आयिल्ल्या सेजाच्या कामगारांच्या विशयाचेर ह्या ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली. मायनिंग सुरू करच्या पयलीं वेदांता कंपनीन गांवचो विचार करचो अशी मागणी ग्रामसभेत फुडें आयल्या. सरपंच मोहिनी जल्मी हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा पिळगांव पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे सभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांणी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. पंचायत सचिव हांणी फाटले ग्रामसभेचे इतिवृत्त वाचले उपरांत ग्रामसभेक सुरवात जाली.
सारमानस ते पिळगांव ह्या शॉर्टकट रस्त्याच्या कामावयल्यान आदले पंचवांगडी अनिल नायक हे सध्याचे उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचेर तुटून पडले. तू कोणाला सांगता आमका सांगता कोण चीफ मिनिस्टर चीफ इंजिनियरिंग चीफ फॉलोअरिंग चीफ सेक्रेटरी म्हणून मरे सांगते मरे ते कितें करता ते आमकां शिकयता 30 ऑक्टोबराक तू काम करता मरे प्रोटेक्शन पॉलिसी तुका अजून जायना मरे. गावात गोंया भायल्या लोकांचो आंकडो वाडला, ताका लागून साबार समस्या उप्रासतात अशें एक नागरीक आनी आदले पंचवांगडी संदेश गोवेकर हांणी ग्रामसभेच्या नदरेक हाडून दिले. भायल्या लोकांची सर्वे करची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. हांव कितें म्हणटा तुमकां आमी तुका कितें जाला आतां आमची गांवची लोकसंख्या आसा एप्रोक्सिमेट 2800 ते 3000 लोक रावतात. आतां तेच्या वयर म्हाजो अंदाजा प्रमाण 1,500 लोक आमच्या गांवांत रावतात. हॅलो 1,500 एवरेज जेन्ना दिसाक धरली तेका सकाळी वचपाक 2 नंबराक वचपाक तेका 2 लिटर, न्हावपाक तेका 5 लिटर, रांदून जेवपाक म्हणजे ऑल टुगेदर एवरेज तेका 20 लिटर लागतले दिसाक. 1,500 लोक रावता म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे भायलो आवटसायडर्स. आतां एवरेज आमी धरया 1000 जर लोक रावता जाल्यार 2 लाख लिटर जाय उदक दिसाक. तेजो आमी विचार केला करोना कित्याक चडशे जाणांक उदक प्रेशर कमी येता न्हू कित्याक येतो लोक पयलीं आमची लोकसंख्या 2,800 आसलेली. 2,800 वचून 3,800 ते 4,000 लोकसंख्या गेली. पाणी सगळ्यांक जाय कोण खसोली वचून काम करूंक शकता त्या बाबतींत आमकां डावट ना आनी प्रश्नूय ना. आमी भायर वचून काम करतले, हांगा काम मेळना भायर वयतले, भायले काम मेळना हांगा येतले काम करतले. पूण तुमी डेटा कलेक्ट करूना कितले लोक कितले रूम. तुम्ही शॉक जातले बेळगांव एक दोन असे लँडलॉर्ड आहा ज्याच्या घरान 22 रूम आसा. त्या उपरांत ग्रामसभेत घेतिल्ल्या थारावांची सरपंच मोहिनी जल्मी हांणी म्हायती दिली. आमचे ठरावाचे म्हणल्यार आमी सांगला आमचे जे वर्कर आसा पळय न्हू वर्करांचो इशू तेंच्यांनी आमकां तांकां हेल्प करपाक जाय, बरे भशेन तांकां कामार घेवपाक जाय. आनी गांवांत जे आमची शेतां आसा पळय न्हू जे शेतकाऱ्यांचे सगळ्यांचे हेजे इशू थोडे आसा ते आमी सगळे आतां मिनिट्स बुकाचेर बरोवन दवरलेले आसा हांगासर. हांव तेंचे कडेन इतलेंच मागता की तेंच्यांनी ते मिनिट्स बूक आमी तांकां दितले न्हू तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर पळोवन कितें तरी आमच्या गांवाचो विचार करचो. कित्याक मागीर न्ही सबंद आमकां मध्य अशी मिडियम जाग्यार अशी आसा जशें करून आमच्या सगळ्याच लोकांक त्रास जाता तिजो. आनी चडांत चड हो सारमांचेर ह्या लोकांक चड त्रास जाता. थंयसर जर आमी पळयत जाल्यार थंयसर कांयच सारकें ना आनी कोण तांकां कांय विचारना कांय ना. आतां तेंचें काम सगळें चालूच आसा पूण तांकां एक दीस सुद्दां अशें तांकां चिंतप बी ना की हांगासर एक गांव आसा. तेंच्या गांवाच्या भायर वचून ते कांय आमकां हेल्प करपाक असो सोदिना आनी निदान विचारा सुद्दां ना कितें जाय नाका तें. सद्या आमचे आतां वर्कर आहा तेंचो आनी आमच्या गांवाचे सगळे इश्यू तेंच्यांनी मनान घेवन फुडें कितें विचार करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोवा स्पॉन्ज कंपनीच्या 10 चाकी गाडयांक लागून सावड्डेची ग्रामसभा बरीच तापली. सरपंचान ही येरादारी बंद करतले अशें आश्वासन दिले उपरांत ग्रामसभेत वाद मातसो उणो जालो. ह्या ग्रामसभेत कोयर तशेंच हेर साबार विशयांचेर बरीच चर्चा जाली. आयज जी ग्रामसभा जाल्ली तितून लास्ट ग्रामसभेक बीन आमी ह्यो 10 टायरांनी ज्यो फूड ट्रान्सपोर्टेशन करता सावड्ड्या टू वास्को टू सावड्ड्या ह्यो गाडी बॅन करच्यो म्हणून कित्याक रोड कम्फर्टेबल ना. हांगा एक्सिडेंट जावपाक खूब चान्सीस आसा आनी एक्सिडेंट जाल्या बीन आनी ती ओवरलोड येता आनी आमकां पब्लिकाक खूब त्रास जाता. म्हणून आमी 10 टायरां गाडयो बंद करच्यो आनी ज्यो 6 वील चलतात त्योच परमनंट दवरच्यो म्हणून आमी पंचायती कडेन रिक्वेस्ट केल्या आनी आमी हो ठराव मांडला. तशेंच मागीर दुसरो पॉयंट आहा त्यो डेंजरस प्लेस सावड्डे टिस्कचो गुडमाळ ही झाडां पंचायतीन रेक्टिफाय करची, फायंड आवट करची आनी ती झाडां कट करची. आयज सावड्ड्या पंचायती एरियेन आमी एक
सेन्सिटीव इश्यू जर पळयलो जाल्यार हो जो गार्बेजीचो इश्यू जो सेन्सिटीव इश्यू आसा, कारण सावड्ड्या फूल पंचायत एरिया पळयले जाल्यार सगळ्याक जर गार्बेजीचो डिगार जाल्लो आसा आनी ही पंचायत इतली स्लो आसा ह्या गार्बेज इश्यूचेर. आतां हांव खुद ह्या गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीचो मेंबर आसले कारणान हांवें हो ग्रामसभेक प्रश्न मांडलो की हे गार्बेज आतां हे कलेक्शन जे डोर टू डोर कलेक्शन आसा हे केन्ना जातलें, पंचायत हेजेर इतली स्लो कित्याक काय म्हणून. पूण आतां सरपंचान म्हाका एक एश्युरन्स दिला की आतां येता ते 15 ते 16 तारखेक ऑगस्टाच्या म्हणल्यार ते गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट जातलें म्हणटा. पूण हांव इतलेंच म्हणटा की इतले हायकोर्टाची ऑर्डर आसली आसून सुद्दां ही पंचायत ह्या गार्बेज इश्यूचेर इतली स्लो कित्याक जाली, पंचायत ह्या हेजेर रिएक्ट कित्याक जायना गार्बेजाचेर. आनी हांव ते इतलेंच मागता की तुमी बाकीचे सगळे इश्यू दवरल्यार जाता, पूण हो इश्यू गार्बेज इश्यू हो मेन आसा. कारण आमची सगळ्यो न्हंयो हे ते सगळ्यो हे दुशीत जाल्ले आसा. कारण लोकांक ऑप्शन नासल्या कारणान लोक तो कचरो व्हरतात आनी त्या न्हंयेक उडयतात, जावं खंयच्या नाल्यान उडयतात. ते नाले निवळ करतात ते परत आसले तशें चॉकअप जातात आनी हेजो कांयच हें जायना आनी सगळे दुशीत जाल्ले आसा. हांव मागता की पंचायतीन हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्ट करची. आयज आमची सावड्डे पंचायतीची ग्रामसभा जाली. त्या ग्रामसभेक थोडे इश्यू लोकांनी मांडले. तितून गार्बेजीचो मांडलो थोड्यांनी, ट्रीज कटींग, डेंजरस ट्रीज कटींग तेय आसले तेय मांडले. सो तितून आमी दिसना कांय प्रमाणात सॉल्व करपाची आमी तांकां आश्वासन दिलां. तशेंच गार्बेजीचो इश्यू आसा तो आमी आतां टेंडर काडटले, ओपन टेंडर. तशेंच तांकां प्रत्येक घरांनी डस्टबीन प्रोवायड करतली. आनी एक सगळ्यांची कमिटीची जी आमची आसा गार्बेज कमिटीची तेंची सगळ्यां भितर मिटींग घेतली आनी आमी स्टार्ट करतली. आनी डेंजरस ट्री जी आसा ती लोकांनी आमकां ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ली आसा. ती थोडी आमी कटींग केलें आनी मोस्ट डेंजरस आसा ती आमी कट केल्ली आसा. फिश मार्केटाचो विशय आसा तो आमी एक प्लेस आयडेंटिफाय करून तो आतां प्रपोजल घातला आनी तो आमी स्टार्ट करतली. कित्याक सद्या आमी तें इलिगल आसा अशें म्हणून आमी ते लोकल्सा लागून चालू आसा. मेंटेनन्स जर ते इलिगल आसा म्हणजे नोटिफाईड जाल्यार तुमी खंयचे एक्टा अंडर आमी फक्त लोकल्सा लागून तो एक हांगा लोकांक एक जॉब प्रोवायड जावचे अशें म्हणून स्टार्ट पयशे घेता तेन्ना तुका दिसना तूं अडचणी येतली अशी. अडचणी म्हणल्यार आमकां ते सद्या कलेक्ट आमी बेश्टी करता, पूण आमी जेन्ना आयडेंटिफाय करतली प्लेस तेन्ना आमी सारकी करतली. पूण स्लिपी तुमी दिनातले? स्लिपी आमी आसता आमच्यो. स्लिपी तशें आमी प्रोवायड करना, फक्त ते आमी लोकल्सा लागून चालू दवरला. जेन्ना ती प्लेसीस जर नोटिफाईड ना मार्केट म्हणून जाल्यार तुमी सोपो कलेक्ट कशें करूं शकता? सोपो कलेक्ट केलें ना आमी फक्त तें चालू आसा. आयतारा कालांगूट पंचायतीच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवप जालें, पूण कालांगूट चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लराच्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. कालांगूट एकूय बेकायदेशीर मसाज पार्लर चालू ना अशें सरपंच जोझफ स्विकवेरा हाणें सांगलें. पूण थळावे लोक आयकुपीच्या मनस्थितीत नाशिल्ले. बेकायदेशीर मसाज पार्लर कालांगुटेन चलता असो नेट थळाव्यांनी लावन धरलो. The person in charge of massage parlor spa shall at all time allow such officer to carry out such inspection. If upon inspection the massage parlor spa is found being run in contravention of the provision of this act or the rules framed thereunder, the officer shall immediately inform about such contravention to the collector, who shall immediately take the steps to closure of the massage parlor and spa and send all the details thereof to the director, who shall after affording reasonable opportunity of being heard pass such order as we deem fit in the matter. क्वेश्चन घालून जाल्ले तुवें हे आतां क्वेश्चन आहा वय तुका जाय जाल्यार आय ना जाल्यार तूं बस. तुका आयज तुका सांगता तूं बस. फोन केल्ले हय, पूण आतां केन्नाय ते सायडीन क्रॉस जाय भायर शेटर कोण आहा, फाटसून गेट आहा तेका शेटर कोण आसता, फुडल्यान गाडयो पार्क आसता आनी गेट दिनसून सकाळी भितर लायटी चालू आसता. सो मातशें ती मसाज पार्लर आनी स्पा इज नॉट वन थिंग. हांव आतां कितें करता पंचायतीन येवन स्पा म्हणून लायसन्स घेतलेलें. वन्स यू टेक अ लायसन्स फॉर अ स्पा दी लॉट ऑफ दीस प्रोविजन्स म्हटल्यार की तांकां स्पाक लागना ती पळय नॉट एप्लिकेबल म्हणून येता. स्पा म्हणजे कितें? स्पा म्हणजे इट इज अ रिसोर्ट, इट हॅज टू बी इन अ रिसोर्ट. ते सगळे हे बरयले आसा I have got no. We are taking the legal act. Now, spa or license दिले आहे. फाइन देते का तो provision है ना. Spa has to be in a resort. It cannot be in a shop or on the roadside. Right.
रानवटी जनावरांच्या बाबतीत गोवा फॉडाचे मुखेली विजय सरदेसायान एक मजेशीर विधान केला. गोवा फाउंडेशनान फ्रॉड जाला ह्या मंत्री विश्वजीत राणेच्या वक्तव्याचेर विजय म्हणटा विधानसभेत कोणाक फ्रॉड म्हटले म्हणून फ्रॉड जायना. पळयात नेमको विजय कितें म्हणटात ते. जनावरां शारांत न्हय तर विधानसभेत लेगीत पावली अशें विजय म्हणटा. जनावरांक रानांत उदक मेळना म्हण शारांनी येतात. फाटल्या वर्सा उदका स्रोत खात्याक जनावरां खातीर उदक मेळचें म्हण रानांनी फोंड मारपाक सांगिल्ले. तेवूय आजून मेरेन मारूंक ना असो विजय सांगता. जनावर सिटींत कित्याक जनावर एसेंब्लीनी पावल्ले जनावर सिटीन पावली म्हळ्यार कितें जेन्ना गांव सिटी जावंक लागलो तर जनावरां वतली खंय. आज इशू कितें जाला गांवान रानान जनावर आसा अशें आसूंक जाय आशिल्लें. आतां रानांक उजो घाला. मुख्यमंत्र्यानूच म्हणलां की उजो मॅन मेड कोणें तरी घाला लागूंक ना. नॅचरली एनिमल्स आर फ्ली कमिंग टू द सिटी. सिटीन जर जनावरां येवपाक लागली तर चूक कोणाची. आमी गेले खेपे WRD डिमांड्साक चॅक डॅम्स करपाक लायले एट एवरी प्लेस विदीन द फॉरेस्ट. सो उदकाचो सोर्स जर मेळ्ळो जाल्यार जनावर थंयच्यान भायर सोदना. आनी यू हॅव टू हॅव अ गूड मशिनरी टू प्रिवेंट पोचिंग. मारूंक जायना हें पळोवंक जाय. फॉरेस्टाचें काम बरें. गोवा फाउंडेशनाक लागून सरकार 45,000 कोटी मिना खणीचेर आतां जोडटा आनी मागीर उठून ताकाच फ्रॉड म्हणटा. हे गणित सामकें बसना विजय म्हणटा. ते NGOच्या खातीर एक 45,000 कोटी मायनींग रेव्हेन्यू सोडटा सरकार आनी ताका फ्रॉड म्हणटा. 45,000 कोटी तुमी सोडटकच ताका फ्रॉड म्हणप खंयच्या भाशेन दिसता. म्हाका दिसता तो इमोशनल जावन मातसो इवेंट ओवर द टॉप. आनी गोंयचे जनतेक खबर आहा कोण गोंया खातीर झगडटा. एसेंब्लीन उलयले मंत्र्याक म्हणून कोण झगडटा तो फटींग जायना. झगडटा ते झगडटा. ताका राग आयला आसतलो की टायगर रिजर्व डिक्लेअर जाला. टायगर रिजर्व डिक्लेअर जाला इज अ डिसिजन ऑफ द हायकोर्ट एंड वी हॅव टू रिस्पेक्ट द हायकोर्ट. इफ यू वॉन्ट्स टू गो इन अपील ही हॅज टू गो इन अपील. बट ताजेर इतले एसेंब्लीन उलयले पूण कांय जायना. सुप्रीम कोर्टान वचून उलयलें जाय. उलय तांचे लॉयर बियर आहा. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.